मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरेख पोया आयच्यो हेडलायन्स. खोतीगांव रान खात्याच्या कार्यालयाची इबाडल्या छप्पर. तिचे सध्या धापल्यात कापोती. सरकारी विभाग आसा कापोती पोना जाल्यार लोकांच्या उदरगतीचे कितें? लोधा हाऊसिंग प्रकल्पा आड खर विरोध चालूच. कारापूरकारांक तांच्या यत्नाचे मेळटले फळ काय गांवची नासाडी करपी खासगी प्रकल्पाचे जातले जैत? सांगतलो वेळ. साखळी कुडणे पारंपारीक उदरनिर्वाह परतून मेळोवपाचो सामुहीक यत्न. आता गावातल्या शेतकारांनी सगळ्यो शेतजमनी परतून लागवडी खाला हाडपाचो घेतला निर्णय. आणि आता हांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारी काम 12 म्हयने थांब अशी एक म्हण आसा, पूण सरकारी बिल्डिंगाची परिस्थिती धोक्यांत आसा हें जगजाहीर आसा. तशेंच कांय फायली गायब जावप आनी सीसीटीव्ही गायब जावप ही परंपरा लेगीत पळोवपाक मेळ्ळा. मजगती खोतीगांव रान खात्याच्या कार्यालयाची छप्पर इबाडल्या आनी तिका सध्या कापोतीन धापल्या. सरकारच आता कापोती पोंदा आसा जाल्यार लोकांच्या उदरगतीचे कितें असो प्रश्न उपरासपाक लागला. खोतीगांव रान खात्याच्या कार्यालयाची छप्पर इबाडल्या आणि तिची स्थिती बरीच वाईट आसा. पावसाचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान कार्यालयीन नोंदी आणि उपकरणां इबाडपाच्या मार्गार आसात. सध्या पावसाच्या उदकापासून राखण दिवपा खातीर तात्पुरतो उपाय म्हूण खात्यान छप्पर कापेतीन धापला. पूण घोग्यांनी पावस येयलो जाल्यार मात काय खरें ना. पावसात फायली भिजून नश्ट जाल्यार ताका जापसालदार कोण? हाचेर लक्ष कोण घालतलो? काय खऱ्यांनीच फायली भिजपाची वाट पळयल्ली वता? लोकांक प्रश्न पडला. आमची एक जाणटेल्याली एक म्हण आसा, कुमरा खंय मोडकी फाल्त. सेम गजाल जी आसा ही सध्या सरकाराली जाले कडेन आसा की सरकाराकच जी सरकाराची आस्थापनां आसात हेंकां सरकारान काम करपाक मेळना. आसून सुद्दां काम करूंक मेळना आनी आतां पावस येतरेक आज काम करपाक लागले कडेन आसात. आज आमी आसात ते खोतीगांव हांगा आसात आनी खोतीगांव हे वायल्ड लायफ सेंच्युरीची हे एक टावन जाले कडेन आसा. आनीक हेंची जी ऑफिस आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची आमचे फाटल्यान तुम्ही पळयतात सरकाराक फक्त कापोतीचोच आदार जाला. एक वटेन प्लास्टीक बॅन करया म्हणटात आनी दुसरे वटेन कापोतीच्या त्याच प्लास्टिकाचेर आमी जगतात. आनी आज ही कापोत आस म्हणा आज आमकां मेळटा, कित तरी मेळटा, आदार मेळटा. पावस लागना म्हणून आमी आज कापोत घालतात. सिजन जावन पळय पावस कॉमेस जालो, पावस झडपा लागलो तरी पूण आमची काम काबार जायना. आज पळय नळी घालतात, जी कापोत घालतात, कापोती वयल्यान नळी घालतात पळय. आतां ही ऑफिसी आसा ती रेन्युवेशन करपाक जाय आसता पूण ही करपाक मेळना आनी करनाय बी. म्हणून आज ही परिस्थिती सध्या आमगे जाले कडेन आसा. आज आमच्या फाटल्यान तुमकां आमी दाखयतात, आमच्या फाटल्यान पळयात जे तणाचें कड्डाचें म्हणटा हेका, ह्या कड्डाच्या एक थेंब सुद्दां उदक पडपाना. पूण ह्यो ज्यो कोटेची बांदले कडेन आसात हितूंक सरासर उदक वयर साकून सामकें सकयल पडटा. पूण आमची जी हे सायडीच्यान तुमी पळयात जे कड्डाचे जे बांदले कडेन आसा हितून एक थेंब सुद्दां पावस लागपाना. कसोय तुमी हांगा रावपाक जाता आनी खरी एसी म्हणटा ह्या हितून मेळटा. पूण आज जे प्लास्टीक घालतात ते तुमी पळयात. हांगा खंय तरी हें काम पयलीं करपाक जाय आसता पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कित्याक फाटीं रावल्या म्हूण कळना. तांकां फंड्स आसा काय ना म्हूण तो पळोवचो पडटलो. कित्याक आमकां जर कळटा की तांकां फंड्स हितून खंयच्या डिपार्टमेंटा फंड्स म्हणटा ना ते प्रोपोजल कशें घालपाचें कात घालपाचें तें बाबडी जाणा. पूण आमी मागतात की हें जें काम करतात हें पयलीं करचें, कोणाकय अशें करून हें करचें न्हू. आनीक आज पळय वयर चडपाक सुद्दां रिस्की. वयर साकून जर फाल्यां निसळोन जर पडलो जाल्यार कितें करतले हो एक क्वेश्चन मार्क जावन आसा. आनीक आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन हे जे सगळे जे ओल्ड स्ट्रक्चर आसात ही न्यू मॉडेलायज जावची आनी हांगा बरो साथ दिवची म्हणून मागतात. ह्या दिसाक पळोवन आतां काल पसून पळयलें हांवें याद करता तेन्ना आज म्हणणे आसा एक कुमरा मडकी ना चामरा जोते ना ही म्हणणे आसा. तशी हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा पळोवपाक गेल्यार आतां तें येदवाड ऑफिस हें आसा तें मुडकळे इतले आयला गळटा हें करता ताजें मेंटेनन्स हें कांय करूं शकना म्हणून प्लास्टीक धापतात. एक सायडीन व्हडलो एनवायरमेंट हें दाखयता अशें करया उदरगत तशें करप. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची अशी कोर्टाची जाल्ले गार्डन करून दिता, म्युनिसिपालिटी गार्डन करून दिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आनी ते सगळे झाडां हें तें सगळे रावता हें करता. पूण परिस्थिती अशी पळयल्यार ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची पळोवपाक गेल्यार प्लास्टीक धापून दवरले आतां जी गरजे पुरती आनी आतां काम चालू आसा. सगळी सायडीन गळटा ते ऑफिस पळयल्यार खंयचेच मेंटेनन्स ना फॉरेस्ट ऑफिसाचें. हें कितें चल्लां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितें चल्लां?
हेच म्हाका पळोवन खूब वायट दिसता. म्हणजे हेजेर पयलीं करपाक जाय आसलें पावस कमी सर. रावप न्ही हें अशेंच सरकाराक हें तशेंच खंय बाबा खंय वलता आसा कितें आसा झाड मारपा तें पयलीं काय ना. एकलो कोण पडपा जाय मागीर मरपा जाय तेच फाटल्यान मागीर सगळें कितें येवन ताजेर सगळीं मागीर हें घेतात. मागीर लोकांनी आमी सारकें बोवाळ मारलें म्हणटात. पयलीं करा न्ही तुमी. हें दिसना तुमकां बाबा ह्यांक म्हणून गळपा पोरू गळ्ळें अकस्मात काय जालें ना म्हणून काय 2 ऑक्टोबर जालें तशें काय आयलें ना. पण वयल्यान वयल्यान कितें पडलो सगळें कडेन बरें सामकें पळोवपा सारकें ना. आख्ख्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पळय कांयच मेंटेनन्स ना. बरी सुदारणी तर करची अशें म्हण पयलीं डिपार्टमेंटान आपली करची पयलीं सुदारणी मागीर बाकी जगाचें पळोवचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. लोधा हाऊसिंग प्रकल्पा आड आशिल्ल्या कारापूरच्या थळाव्यां सयत सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार टीसीपीत पावले. तांकां थंय प्रवेश दिवंक नाशिल्ल्यान आतां ते डिरेक्टरेट ऑफ पंचायतीत पावल्यात. ह्या प्रकल्पाक खर विरोध चालूच आसा. कारापूरकारांक तांच्या मेहनतीचें फळ मेळटलें काय गांवची नासाडी करपी खाजगी प्रकल्पांचे जैत जातलें वेळच सांगतलो. फाटल्या सुमार 70 दिसां सावन आपल्या गांवांत प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो निशेध करपी कारापूर सरवणच्या थळाव्यांनी आयज पर्यावरण खात्याच्या कार्यालयांत मोर्चा काडलो आनी प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरी आनी हेर परवानग्याचेर निर्णय घेवचे मेरेन पर्यावरण खात्याच्या संचालक आनी गोंय दर्यादेगेवेलो वाठार वेवस्थापन प्राधिकरणाचे वांगडी हांकां काम थांबोवपाचे आदेश जारी करपाचो उलो मारलो. कितें आसा इसी दिवंक ना म्हणून थंय सगळे वायलेशन जातात. ओके आनी प्रॉब्लम इज ऑथॉरिटीज आर नॉट एक्टिंग इन द वे जे भशेन कायदो कोलॅप्स जाला. सर आय विल टेल यू फ्लाइंग स्क्वॉड आयले सायटीर आमी ताका GPS लोकेशन दिलें ऑफ द स्टीप एरिया आमचे कडेन जे आशिल्ले ते भितर वतात गेटीच्यान 5 मिनटान भायर येतात आनी आमकां मेळनासतना फुल स्पिडीन वतात. आयज तुम्ही काढा सर म्हणजे बिकॉज ऑलरेडी त्यांना 15 डेज तुम्ही एफिडेविट सबमिट करपाक दिल्ली कंपनी ते ऑलरेडी टाइम पिरियड लॅप्स जाल्लो आसा. Some details have been filed before us. We have the त्यांच्यानी कितें सबमिशन आसा तेय आमचे कडेन आसा. Various judgments आसा of the various courts. Those are also. We also डिसिजन घेवपाचे आसा. लेट देम स्टॉप नो. म्हणजे तुम्ही ऑथॉरिटी कडे वतले ऑथॉरिटी कडसून तुमकां केन्नाय येतले कळ्ळें न्ही तोपर्यंत तेंच्यांनी कत्तल करीत रावपाची. दिस इज नॉट फेअर नो. कित्याक केन्ना डिसिजन घेता तुमी आतां आमकां सांगा कळ्ळें न्हू. जे कितें चल्लां न्ही तें खूब डेमायज चल्लां डेमायज कळ्ळें न्ही. तुम्ही प्रत्येक गोष्ट ऑथॉरिटीच्या कोण ऑथॉरिटी सांगात आमकां हू इज युअर हायर ऑथॉरिटी विल गो देयर. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांचे सयत गांवकारांनी आरोप केला की अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या मंजुरी विशीं निर्णय घेवपाक कळाव केला पूण ह्या सुवातेर पर्यावरणीय नासाडी अखंडपणान चालूच आसा. चालू आशिल्लें काम थांबोवपा खातीर ताकतिकेन हस्तक्षेप करपाची मागणी ताणें केली. ह्या प्रस्नांचेर फॉलोअप करपा खातीर सोमारा परतून ताच्या कार्यालयांत भेट दितले अशी माहिती निदर्शकांनी दिली. करता कितें फॉर लास्ट 2 years तुम्ही पेटिशन आसा हे आसा वॉट एवर बट तुम्ही सायटीर वचून इन्स्पेक्ट करूं जाता. कन्स्ट्रक्शन कंटिन्यूस चालू आसा. ते दिसा आमी गेल्ले तेन्ना रोड कंप्लीट जाल्ले बांदून कॉन्क्रीट रोड फूल झाडां सगळीं कट हिल कटींग केल्ली आसा. न्यू कन्स्ट्रक्शन येता आनी ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरिया तुमी ओवरऑल एरिया डेव्हलपमेंटाक आसा आनी तितून इसी बीन काय ना. सो तुमी आतां करता कितें कोणाच्या प्रेशराचेर तुमी आसा वॉट एवर तुमी कितें तरी आसपाक जाय न्हू. तुमी एटलिस्ट ह्या 2 वर्सांनी एक तर इन्स्पेक्शन जावपाक जाल्लें सायमल्टेनियस कितल्योश्यो कंप्लेनी येयल्यो. ती एकूय तुमचो अजून पर्यंत एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचो इन्स्पेक्शन बसून जावना. थंय सायटीर कितें जालें तें करूं ना. आयज ते इतले दीस बसता ऑलमोस्ट 70 days जाय दिले. तुमकां एक 70 days म्हटल्यार एक डिपार्टमेंटान तुमी वचून थंय एटलिस्ट पळोवपाक तरी जाल्लें कितें एक्झॅक्ट जालां तें. ते प्रोटेस्ट करता कंप्लेन्स घालता कोर्टान मॅटर आसा सगळे एसेंब्लीन इश्यू काडलो. तुमकां कोणाकूच पडलेलें ना. तुमकां तो लोड व्हडलो जाला ते जे डेव्हलपर आसा ते व्हडले जाल्यार आनी सामान्य लोक जेन्ना आसा बायलां भुरगे आनी जाणटे थंय बसता तुमी एटलिस्ट एक प्युअर मायंडान तरी वचपाक जाय. तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें डिपार्टमेंटाची म्हाका सांग. कंप्लेन येयली कंप्लेन येतकूच तुमी आतां ते व्हडले म्हणून तांकां सोडपाचें आनी आमी हांगा सगळे अशेंच नाचपाचें अशेंच प्रोटेस्टाक बसपाचें. जाता की हे सगळे ऑथॉरिटीज आयज झिरो जाल्यात. म्हळ्यार गोंयांत आयज कायदो ना. हे दिल्लीवाले हे लोधा असले व्हडले बिल्डर आयज गोंय चलयतात आनी तांकां खंयचीय ऑथॉरिटी प्रश्न करपाक तयार ना.
ह्या परिस्थितीत आमचे हे डिपार्टमेंटान जे काम करतात तांचे जे पावर, तांचे कॉन्फिडन्स आणि तांचो जो सेल्फ रिस्पेक्ट आसा तो पासून शून्य केला. पूण सगळ्या वाईट म्हणटा ते हे सगळें करून जी गोंयभर जे नाशाडी चल्ल्या आनी जी जावपाची आसा ताचे कारण म्हणटा तो हो सरकार जो हे सगळे ऑथॉरिटीजाची दामता आणि लोकांचो आवाजय दामता आणि फक्त ह्या बिल्डराची कामां करपाक मुखार सरला. आणि हे सगळे जे बिल्डर आसात हांकां आमी सरळ सांगतात की तुम्ही जे गोंयांत हे नाशाडी करपाक पयशे घालतात हे व्हांवून वतले, तुमकां एक पयसो मेळपाचो ना. आणि जे जे तुम्ही इलिगल हे कन्स्ट्रक्शन करतात ते थोडेशे तेंपान सगळे मोडून आमची जमनी आशिल्ली तश्यो परत आमी करून घेतले. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भाजपाचे वरिष्ठ मंत्री दिगंबर कामत हांणी स्मार्ट मिटरांक उक्तेपणान विरोध करून फुडले 2 दीस गिरायकांक दंड भरचो न्हय असो उलो मारला. वीज विधेयकांचे तिडक वाडत वता तसोच सरकाराचेर फक्त विरोधकांचोच न्हय तर स्वताच्या पंगडांतल्यान दबाव येवपाक लागला अशें दिसता. गोंयभर वीज बिलांक लागून सगळीकडेन राग निर्माण जाल्ल्यान असामान्य प्रमाणात चड शुल्क घेवपाच्यो कागाळी चालूच आसात. पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत हांच्या वांगडा मडगांवांतल्या लोकांनी वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मेळून चड आनी अन्यायी बिलिंग अशें म्हणिल्ल्या विशीं जाप मागली. कामत हांणी गिरायकांचेर आशिल्ल्या भाराचेर प्रस्नचिन्ह उबे केले. स्मार्ट मीटर सुरू करपाक विरोध केलो आनी कसलोच दंड भरचे पयलीं 2 दीस वाट पळोवचो असो सल्लो बाधित रहिवाशांक दिलो. सर्टन एरियाज वेर पीपल आर इलिटरेट, तुम्ही ते स्मार्ट मीटर म्हणतात, ताजे कडेन मोबायल येत ना, सादे टिक 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 करतात, तसले मोबायल घेवन बसतात. कोणाक जाय स्मार्ट मीटर? पयशे घाला तुम्ही स्मार्ट मीटर, बारीक पंचायत कित्याक घालतात? आय मगे स्मार्ट मीटर ऑल्सो. सध्या तुम्ही पेनल्टी बंद नाका गांवांत 2 दिसां भितर कितें तें डिसिजन हांव फाल्यां सीएमाक मेळटलो की 2 दिसां भितर तुमकां डिसिजन काडटा कितें म्हणटा तें. चड करून हांव म्हणटा सीएमाक रिक्वेस्ट केल्या की पेनल्टी वेव करची पाहिजे, तांकां टायम दिवचो लोड वाडोवपाक, डिपार्टमेंटान तांकां हेल्प करचो. म्हज्या घराचो लोड इतलो आसा तो कदाचित गेल्ल्या 10 वर्सां किंवा हातूंत वाडला आसा. पूण आय एम पेईंग वॉट आय एम कन्झ्युमींग. दॅट यू एग्री? लोड जरी म्हजो वाडलो, हांव जें तुका बील पे करतां, म्हजी इलेक्ट्रिसिटी तुमची जितली हांव कन्झ्यूम करतां तितलो हांव तुमकां पे करतां. आतां तुमी तें व्हेरिफिकेशन ते कांय करूना. तुमी आतां सडनली लोड इनक्रीज जाला म्हणून तांकां पेनल्टी लायल्या. तो मनीस पेनल्टी खंयच्यान भरतलो? मतलब बेजिकली सादें हें, तो पेनल्टी खंयच्यान भरतलो? फ्रॉम वेर जो मनीस 700 रुपया भरतालो किंवा 800 रुपया भरतालो ताका जर तुमी एकदम 10,000 15,000 म्हणला, तुजो मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की आपूण जाल्यार इन्स्टॉलेशन दिता इन्स्टॉलमेंट तो प्रश्न तो सुटना. म्हज्या मतान तुमची चार्जिंग ऑफ पेनल्टी इज अनफेअर. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांनी स्वता वीज दर चड आसा अशें सांगला काय अशें विचारतकच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी ही जाप दिली. ना तशें न्ही, तुमचे कॅबिनेट मंत्री दिगंबर कामतूच म्हणटा, कॅबिनेट मंत्री आज इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान गेल्ले, तुम्ही सीएमान करा. पूण तुमचेच कॅबिनेट मिनिस्टर एलेक्ट करता की बिल चड आहा म्हणून. म्हणजे सीएमान करा. ना दिगंबर कामत आज लोकांक घेवन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान गेले. राज्य अध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांनी सरकाराचेर गिरायक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप करून खडबडीत बिला फाटल्यान आशिल्ल्या तर्काचेर प्रस्नचिन्ह उबे केले. सादारण नागरिकांचेर भार पडटा जाल्यार व्हडल्या कॉर्पोरेट हितसंबंधांक फायदो चालूच आसा असो आरोप पक्षान केला. See, if power department had incurred losses, जर अरे लोकांनी जर सँक्शन लोडापेक्षा चड वापरला ताचे बिल भरतात न्ही लोक. फक्त एक खंय तरी पेपराचेर एक लिमिट बरयल्ली आसा, ताच्या एक्सीड केले म्हणून 3 times bills 4 times bills, that does not make any sense. 3 पटी आणि 4 पटी तुम्ही पेनल्टी लायता. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिस्कशन. प्रश्नच उरूंक ना. म्हणजे इट इज सरकाराचो एक हेतूच आसा की लोकां कडल्यान हो एक्सटॉर्ट करपाचो. आणि जशें सांगलें फाटल्या 5 वर्सांनी एक्सटॉर्शन वेगळ्या वेगळ्या तरेनी जाल्लें आसा. वा आतां पेनल्टी सुरू जाल्ली आसा. हाज्या मागीर स्मार्ट मिटरान एक्सटॉर्शन सुरू जातलें. आणि फाटल्या वेळार सांगिल्लें हांव परत एकदा रिपीट करता, 2027 जर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार परत आयलो जाल्यार म्हाका काळजान दिसता
सामकी खात्री जाल्ली आसा फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ दिस गव्हर्नमेंट ऑल ओव्हर इंडिया की गोयचे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन विल बी प्रायव्हेटायज्ड अँड पुट इन द हँड्स ऑफ कॉर्पोरेट्स लायक अडानी. आता ही पेनल्टी त्यांनी ऍड करपाक सुरू केल्या आणि ऑफकोर्स रेट तर दर वर्सा वाडयत आसा हे. आणि फाटले 5 वर्साचे तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जर रेव्हेन्यू रिसीट्स पळयले जे स्टेट बजेटान जे 5 वर्सां पयलीं जे रेव्हेन्यू रिसीट आशिल्ले आणि फाटल्या वर्साचे जे रेव्हेन्यू रिसीट आसा म्हणजे व्हॉट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज अर्न्ड फ्रॉम extorting from the common man, there is an increase in 33%. 33% revenue receipt वाढिल्ले आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जस्ट फ्रॉम बिलिंग. हे 33% कशा वाढले फाटल्या 5 वर्षांत? Has population of Goa increased by 33% in the 5 years? Have they got so many new connections in the last 33% more connections in the last 5 years? Nah, it is only because they are extorting फ्रॉम द कॉमन मॅन. हे सगळे तुमकां जे सांगले हांवें रेट इन्क्रीज करतात, कसले कसले चार्जेस लागतात, डिजिटल मीटर घाल्या आणि हाज्या फुडें आमी हे पेनल्टी लावपाक सुरू केला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, डायलन रॉड्रिगीस, जाहीद हसन, लिन्सी मिनेझीस आणि अरुण नायक. सुमार 2 दशकां निष्क्रियतायेक उपरांत साखळी कुडणे गांवांतल्या शेतकऱ्यांनी सगळ्यो शेत जमनी परतून लागवडी खाला हाडपाचो निर्णय घेतला. खणकामा संबंधित प्रश्नाक लागून शेती थांबयिल्ली, पूण आता गांवचे लोक शेतकाम परतून सुरू करपाचे आणि आपली पारंपारीक उदरनिर्वाह परतून मेळोवपाचे सामुहीक यत्न करतात. सरकारानय तितलोच सपोर्ट करपाक जाय अशें शेतकाऱ्यांनी मागलां. कुडणे गांवांतल्या शेतकारांनी सुमार 20 वर्सां उपरांत परत शेतकामाक सुरवात करपाचें थारायलां. ह्या वाठारांतल्या खणकामाच्या प्रभावाक लागून शेतीचें काम बंद केल्लें. ह्या शेतीत परत जीवनदान दिवपाच्या हेतान हें पावल उबारलां. पूण शेतकारांनी कृषी खात्याक बरी उपकरणां आनी वेळार मजत दिवपाचो उलो मारला. फाटल्यान जे तुमकां दिसता हे कोले खजन शेत आमचें आसा. हे कोले खजन शेत हे आमचें वांयगणे शेत, पूण गेली 20 वर्सां सुमार हे शेत पडी घातलेलें आनी हेज्या हितून शेतान हे म्हाका दिसता 1-1.5 फूट सुमार उदीक उरतालें आनी ते शेत करिनासले कित्याक ते परवडना म्हणून. आनी हे जे शेजागांवाचे जे पीक आयन प्लांट आसा तेतून ते सगळे आमी पेरल्या उपरांत रोयल्या उपरांत आमी ते भात जाल्या उपरांत ते मागीर सगळे ते ग्रेफायड येताले आनी ते पोलकट जाताले. भात जाता आनी ताका चोरमो पडटालो म्हणून शेतकारांनी ह्या हेच्या कंटाळा खातीर आमी ते बंद दवरले लोकांनी. पूण आतां आमी कितें म्हटलें की शेत जरी ते वांयगणे शेत करूंक मेळना जाल्यार आमी दुसरे पर्यायी अशें पीक घेवया म्हणून आमी फाटल्या हेका आमी सगळे आमी फेब्रुवारी म्हयन्यान आमी सगळे आमी फार्मराची मिटींग घेतली. आमी कम्युनिटी फार्मींग एसोसिएशन फॉर्म केलें. सरकारान आमकां रजिस्टर आमकां कम्युनिटी फार्मींग केलें जेणे करून आमकां आमी हांगासर आमचे सादारणशे हे शेत 8 हेक्टर समज शेत आसा. आमच्या शेतकाऱ्यांनी आमी म्हटलें की आमकां वांयगणे करपाचें नाजाल्यार आमकां दुसरें पीक घेवपा खातीर म्हटल्यार हळसाण्याचें आमी पीक घेवया म्हटलें. मातसो आमकां लेट जालो कित्याक ते सगळे फॉर्मेलिटीज करता म्हणून आमकां लेट जालो. ह्या संदर्भान आमकां कम्युनिटी फार्मिंगान आमी हांगासर जे तुमकां फाटसून दिसता ते फेन्सींग आमी चेन लिंक फेन्सींग आमकां करून सरकारान दिलें. प्रमाणे आमकां मेळोंक जाय. आतां आमच्या पावस येयलो आमकां सगळीं व्हडली शेतां आमकां नांगरून घेवपाक जाय जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन त्या प्रमाणे मुबलक अशी ट्रॅक्टरां ना. आतां आमोण्यात वचोंक जाय ताका, नावेले वचपाक जाय ताका, कुडण्या वचपाक जाय ताका, विड्डे वचपाक जाय ताका. पूण तेंचे कडेन तशी एवेलेबल ना. तेंचे कडेन एक खंयचे तरी मशिनरी आसतलें किंवा 2 मशिनरी आसतली. ती मशिनरी मोडटा किंवा आनी कितें जाता ते मागीर डिले जाता. त्या खातीर सरकारा कडेन म्हाजें एक निवेदन आसा की शेतकऱ्याक जर टायम टू टायम जर हे फेसिलिटी दी जाल्यार तो बरो काम करतलो किंवा तो आपले पीक टायमार करतलो. नाजाल्यार कितें जाता मागीर तो वाजता. जर आमकां अशें सगळे सरकार सगळे गोश्टी करता त्या खातीर सरकाराची म्हाजे कडेन एक विनंती आहा की ह्या आमच्या सांखळी मतदारसंघ म्हण किंवा बिचोली तालुक्यान म्हण आमकां हांगासर एक स्वतंत्र अशें आमकां एक झेडओ ऑफीस दिवचें. त्याच बरोबर आमकां सगळ्यो सुखसोयी म्हणजे ट्रॅक्टर म्हण आनी कितें गोश्टी आमकां दिवपाक तेंच्या सरकारा कडेन आमी एक विनंती करता. ही जी फायलां आहा ती सरकारा कडेन गेल्लेली आसा की हांगासर आमकां स्वतंत्र अशें एक झोनल ऑफिसर आमकां दिवचें म्हणून जेणे करून आमकां सगळी मशिनरी मेळटली. जाल्यार आतां कितें करचें पडटा आमकां की आमकां मशिनरी जाल्यार तो मागीर आमचो झेडओ आसा तो वाळपय कोणाक फोन करता किंवा पणजे फोन करता किंवा हो ऑपरेटर ना तशें जावंक जायना. आतां पावस पडलो पळय ताबडतोब शेतकऱ्यांक नांगरणी करची आसता. आतां आमी पयशे भरलेले आसा आमकां अजून ट्रॅक्टर मेळोंक ना. ते म्हणून कितें करतले अधिकारी त्या खातीर आमकां हांगासर सोयीक तशें आमकां 2 ट्रॅक्टर हांगासर आमकां सांखळी मेळपाक जाय जेणे करून आमची कामां जातली. पूण ह्या अधिकाऱ्यांनी हे गोश्टीचेर लक्ष दिवन त्या वयर पर्यंत पावूंक जाय. आमी डायरेक्टरा कडेन हो विशय पावयलेलो आसा. ते संदीप आमचो जो प्रभुदेसाय आसा तेज्या कडेन आमी हें पावयलां की हांगासर आमकां एक मशिनरी नेवे दिया. तेची जुनी मशिनरी दिवं नाका हांगासर. त्या खातीर आमकां प्रॉब्लम जाता.
आणि त्या खातीर आमी हांगासर जे शेत आमी अशीच आमी शेतां कुंड्यान आमी जे आमचो दुसरो तसो एक 12 जण टॅनंट असोसिएशनचे तेंचें काम चलता. म्हणजे जे आमी कोळम शेत आसले ते कोळमान सगळे खारें उदीक सगळे ते भरलेले आसले आणि ते उदीक सगळे शेतकऱ्या शेतान वयताले आनी ह्या सुरेशाचे म्हण किंवा ते कामतीची बांयो आसल्यो त्यो बांयो सगळे खारें उदीक घेवन ते तांकां उदीक तांकां पिवंक मेळनासलेलें. आमी हें रिप्रेझेंटेशन फाटल्या 15 दिसांनी आमी तांकां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिला, मामलेदारा कडेन दिला. आमी हितूरूय केला, आमी पुलीस डिपार्टमेंटान आमी दिलेल्या की अशें जे आमकां उदीक फोळ्यो काडले कोण तरी फोळ्यो काडटा आनी ते उदीक सगळें खारें उदीक येता आनी हांगासरली सायडीक जी घरां आसा तेजें जें उदीक आसा तें बांयचें खारें उदीक जाता. त्या खातीर आमी हेजेर मामलेदारानूच दखल घेवची. हांव प्रामुख्यान कितें म्हणटा की मामलेदारान हे दखल घेवपा जाय किंवा कितें कितें अडचणी येता ते फक्त ऑफिसान रावन कामां जावची नाय. आयज जे सरकारा कडेन जी यंत्रणा आसा ती जुनी आसा आनी ती जुनी यंत्रणा काही कारणास्तव मोडटा आनी आत्तां ती जर समज आतांच आमकां ती मेळ्ळी यंत्रणा जाल्यार आमकां तें पीक घेवपाक बरें पडटा. तेन्ना सरकारान तेजेर बरो विचार करून ज्या ज्या जाग्यार नवी मशिनरी घालूंक मेळटा थंय थोड्या थोड्या प्रमाणान घालून ती आमकां सोय करून दिवची अशें हांव सरकारा कडेन मागतां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. सप्तकाच्या शेवटाक हलको पावस, मळबात कुपां दाटतली, खर उष्णताय जाणवतली. देखून भलायकी सांबाळची, हवामान विभागान सल्लो दिला. येता त्या काळात पावसात उणाव जातलो, पूण कांय सुवातींनी गडगड आणि विजेच्या सांगातान पावस हजेरी लायतलो. मध्यम पावसाची नोंद जातली. IMDन खासा शिटकावणी दिवंक ना. तापमानात वाड जाल्ल्यान उष्णताय जाणवतली. शेनवारचे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. हलको पावस, वीज आणि गडगड, उष्ण तापमान, जतनाय घेवपाचो सल्लो. दमट परिस्थिती, तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. म्हळ्यार परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.